today what we have done is आज आम्ही प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स ॲक्ट 1960 गोवा अमेंडमेंट 2022 हे प्रायवेट मेंबर बिल आज आम्ही हिंगा गोंयांत इंट्रोड्यूस केला. वी हॅव प्लेस्ड इट अँड इट इज गोइंग टू बी देर इन द असेंब्ली. सो आज मुगे सगळे गोंयकारांक मुगे एक उलो जाणाय की भिडियो हो स्पोर्ट जो आहा तो एनिमल क्रुएल्टी म्हणून आमी सदांच म्हणीत आहाय की हो स्पोर्ट न्हू दोग जाण एनिमल झगडटाय आनी तांकां क्रुएल्टी जाता. पूण हें म्हणून म्हाका सदां जायते जाण राज्यसभा पावले, जायते जाण MLA जाले, पूण आजून पुसान कोणें एक बील घाल्या म्हूण आनी हें एकठांय जावन हो सुटाव करया म्हूण मुखार सरनाय. हांवें आज तमिळनाडू तेमी जो स्टेप घेतलो ते स्टेपा प्रमाणे कम टुगेदर अँड मेक गोवा युनिक. हो स्पोर्ट जो आहा गोंयचो आज आमी तारयार घालया आनी तारयार घालून जो एनिमल क्रुएल्टी जो जाता तो क्रुएल्टी मिटिगेट करया. केन्ना एक स्पोर्टान जरी तरी कितें वयर सकयल जाता कायदो घायलो जाल्यार तें वयर सकयल जाता तें जायना. आज खंयच्याय स्पोर्टाक वचूंक गेलो जाल्यार जर तर रुल्स न्हय जाल्यार त्या स्पोर्टाक कोणाच्यानी खंय हंट मारून जाता, खंय कोंपर घालूं जाता. पूण त्या स्पोर्टाक रुल्स आहाय म्हूण हंट मारनाय आनी कोंपर घायनाय. तेच भाशेन आज आमकां हो कायदो जायो. आमी सदां ट्रेडिशन म्हणटा तें सांबाळटाय गोंयांत. आमी ट्रेडिशनल कांतर म्हणटाय, ट्रेडिशनल जेवण जेताय, ट्रेडिशनल कल्चर सांबाळपाक सोदताय. पूण हो जो आमगेलो ट्रेडिशनल स्पोर्ट जो सांडलो आहा, जेन्ना आमी ट्रेडिशनल स्पोर्टाक लागून उलोवपा येताय तेन्ना आज तुमी चोयले जातले फेसबुकार सगळे म्हणटाय अरे क्रुएल्टी टू एनिमल्स, क्रुएल्टी टू एनिमल्स. पूण हे क्रुएल्टी टू एनिमल्स जे आहा ते कितकोन सुटाव करूं जाता. आमगे गोंयच्यो जी असेंब्ली आहा ते असेंब्लीन माड आहा तो ग्रास करूं जाता आनी तेंगे काम जालें म्हणटरी ग्रास आहा ते पोतान माड करूं जाता. तेच भाशेन जरी तरी बुलाक आमी एकठांय जावन स्टेट ऑफ गोवाक डोमेस्टीक एनिमल म्हूण क्रायटेरिया दिवन जरी तरी आमच्यानी हे एक्ट हे भाशेन हाडूं जाता जाल्यार म्हाका सदां भिडियो कॅन बी वन ऑफ द मेजर फॅक्टर फॉर गोवा to make sure that revenue is earned. And I will be very instrumental to draw a business plan for Goa to earn 500 crores within 1 year through the GST of what video is going to be happening in Goa. And all 40 constituencies in Goa, आमी आज video or game sport म्हणून करतले आनी ह्या स्पोर्टाचो जो GST आहा तो म्हाका सदां गोंय सरकाराक करतलो. आनी गोवा should look at this sport very seriously. म्हणजे सगळे कलिग्सां मागता की let us support, let us unitedly put our minds together and let us get this bill passed in the assembly for Goa and for Goans and to preserve the cultural spirit.